मोपा विमानतळाचे काम सुरळीत चलोवपाक मोपा पीडीए करता म्हण खर आरोप गोवन्स फॉर दाबोळी संघटनेन गोंय सरकाराचेर केला. मोपा प्रकल्प बंद करचो म्हण गोवन्स फॉर दाबोळी संघटनेन सरकाराक निमणी शिटकावणी दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. जेन्ना हायवे जावन मोपा प्लेटो जो रस्तो करचो आसा त्या रस्त्या दोनूय बाजू जी जमीन आसा ती जमनीची इस्कॅम करपाक आनी थंय कॉन्क्रीट जंगल करपाक हाका लागून पीडीए करतात अशें दिसता. आमी गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्ली जायते प्रयत्न केले CMाक मेळपाक, गव्हर्नराक मेळपाक आनी आमचें मन त्या मोपा प्रोजेक्टाशी विशीं उलोवपाक, पूण आमकां हो अपॉयंटमेंट मेळूंक ना, आमकां दिनात, तांकां आमचें आयकूंक नाका. आमचें म्हणणें आमी आतां जायते RTIचे डॉक्युमेंट काडल्यात आनी आजून काडटा आनी स्टडी करता आनी आमकां without any doubt it is clear that the whole project is a big huge scam. आनी आमी आतां सांगूंक सोदता सरकाराक, भोव करून चीफ मिनिस्टराक, तशेंच टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विजय सरदेसाय जो गोंयकारपण हाचे नांवान बोब मारतालो. जेन्ना आमी ताका मेळ्ळे तेन्ना ताणें U-turn मारलो आनी आतां आमी a final call we are giving today to this government that they stop this project, otherwise they are going to be exposed. All the scams जी पळय घडल्यात ती स्कॅम तांचे दोळ्या मुखार हाडटले आनी ते लोजेक पडटले. तर हे आमचे आयज हे फायनल कॉल सरकारान आयकुचें आनी ताबडतोब हो प्रोजेक्ट बंद करचो हे आमचे मागणे. We will be approaching everybody in the next couple of months and we get our act together, because it is time to expose this government and what they stand for and what they believe in, as against what they are